40-45 घरां आणि प्रत्येकाचो व्यवसाय तोच म्हणजे भाजीपालो सगळे आसा भाजीपालो आणि गायो म्हशी बी आसा पळय तांकां हेच उदक वापरता आमी आणि तुमकां खावपाक बीन खावपाक बी झरीचेच उदक वापरता हेच वापरता झरीचे वापरता जोर मागीर सुकतली उदक सुकत जाल्यार आणि हेच उदकान आमकां सगळे गायक म्हशीक बी दिवपाची हेच उदक म्हशी बी हेच उदकान आमचे आसा सगळे सरकार हे बंद करना तोपर्यंत तुमचे चालूच रावतली आमकां खंय वचप पडल्या कथा येता काम चालू करू दिवपाक ना दिवपाना म्हशी बिशी सगळी लोकांनी येवन सरकारान आमकां एकदां उतर दिली दिली न्हू आमदारान आमकां उतर दिलें की आपूण बंद करता म्हणून मागीर कशी चालू केली सांग आमी कोणाचेर विश्वास दवरपाचो 10 लोकां खातीर 100 लोकांचें आमी लुकसाण करून घेवंक जायना तेन्ना हांव गोवोरमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी हो बंधारो जो आसा तो हांगासर स्टॉप करचो सो सादारण सगळ्या 400 लोकांक प्रॉब्लेम जातलो सो हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन जावं कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन कितें हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडचें आनी हेजेर कितें सोल्युशन काडून फुडें कितें तरी करचें तेंची शेतां आतां ही जी सगळी येयली हांगासर तेंचे एकटेय शेतां पिकयना भाजी घेयना हेंच्यांनी इल्लिगल पंप लायले ह्या आनी सगळे शिंपता आनी हेंकां कोणी स्पॉन्सर केलें ती म्हाका खबर ना पूण म्हाका दिसता हें देशविघातक आनी दादागिरीचें हें काम हेंचें WRDन तेजो मेजरमेंट घेवनूच म्हणजे सायंटिफीक सगळो विचार करूनच तो बंधारो सँक्शन केल्लो आसा 21 लाखाचें काम 3 नावां आनी 1.5 मिटर हायटीचो 7 मिटर 7.5 मिटर लेंथ हो बंधारा घातले की तांकां सायडीन दोनी वटेन शेताक आनी कुळागराक उदक दिवपाचें आशिल्लें आनी ते सगळे गोवोरमेंट अप्रूव जावन येयले आनी वर्कआउट करून आमी स्टार्ट केलें गांवचे लोकल MLA सरपंच पंच ZP मेंबर सगळे येवन हांगा आमी फावंडेशन स्टोन घालून काम सुरवात केलें बरे भशेन चल्लें आतां 75% काम कंप्लीट जालां आतां ते डावनस्ट्रीम सकयल 2-3 किलोमिटर सकयल मड्डांतले लोक येवन हांगा आडयतात 3 दीस जाले